कोकणांत करावळीच्या कोंकणांत प्रकाशला कवितेचो दिवो उजवाडताचो प्रकाशला गोंयांपर्यंत संतोष आमच्या काळजान उमाळता पळोवन ताचो प्रकाश संतोष आमच्या काळजान उमाळता पळोवन ताचो प्रकाश वय मोगाचे न्हू मंगळूर आनी उडपीच्या विविध जाग्यार निरंतर जावन चलची कवी गोश्टी गोंयांपर्यंत नावाडीक जाला म्हूण सांगूंक व्हड अभिमान भोगता. आज आमी इयान केअर्स फाउंडेशन मुरुखावेरी किन्निगोळी हांगासर परत 19वी पोएटिका कवी गोश्टीक हजर जाल्या. हांगासर हजर जाल्ल्या सोर कवी कवयित्रींक आनी अभिमानीक हांव तुमच्या मोगाची लाविटे डिसोजा नखरे ह्या कार्याक मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागता. शब्दाक शब्द घडसतना कविता उपजता. शब्दाक शब्द घडसतना कविता उपजता. ह्या कवितेक ताळो दिल्यार संगीत जाता. त्या संगीताक म्युजीक दिवन गायतना संगीताचो नाद वळटा तेन्ना कवितेची सोबाय सरता. तशेंच मोगाचें न्हू ह्या रिते वेदेक मानाच्या सैऱ्यांनी सोबाय दिल्यार कवी गोश्टीची सोबाय सरता. तर आतां हांव उलो दितां. आज ह्या कार्याक हजर आसात किन्निगोळी पिरगोजीचो पिरगोज येजाक तशेंच किन्निगोळी वार्डाचो विगारवार मानादीक बाब पावस्तीन लोबो तशेंच मलगोडो कोंकणी बरोवपी मानेस रिचर्ड रोड्रिगस ह्या सोर मानाच्या सैऱ्यांक पोएटिका पंगडाचो एडमीन मानेस नवीन पेरेरा सुरतकार आनी वेदीक आपोवन हाडी जाय म्हूण विनंती करता. तशेंच हेमाचार्य मानेस हेमाचार्य आनी वेदीक येय जाय म्हूण विनंती करता. 19व्या पोएटिका कवी गोष्टीच्या मानाच्या सैऱ्यांक स्वागत करून मुखार येतात मानेस हेमाचार्य. कोंकणी भाशेंतय कोंकणी साहित्यातय कोंकणी संगीतातय म्हज्या मोगाच्यान तुमकां सर्वांक हांव स्वागत म्हणटा. प्रत्येक तरान स्वागत म्हणटा. आमचो लोकां मोगाळ विगारवार तांकां हांव स्वागत म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार ते लोकां मोगाळ ह्या खातीर न्ही की ते गणगणीत भाशणकार आनी तांचे सर्व आयकून हांव किन्निगोळी तुमी सायता कुडयाळ वचना. दुसऱ्या वाटेन ते लोकां मोगाळ फकत उलोवच्यान मात्र न्ही करण्यानी ते लोकां मोगाळ. कित्याक तुमकां सांगायचें जाल्यार हांवें तुमी ती फाटल्यान बसल्यान ती गदेलां ती तांणी दिल्ली तसली ह्या फावंडेशनाक. तितलेंच न्ही ताणें एक दीस तांणी मिसाचेर एनावंस केलें जर तुमकां कोणायकी तुमचें फर्निचर आसा कोणाक उपाय करूंक ना तिके ओल्ड आसा या यूज करूंक नाका या नवें फर्निचर करून दिवंक आसा तुमी ह्या फावंडेशनाक दिवयेत. सबार संगती म्हाका दिल्यो. सबार संगती म्हाका हांगासर दान जावन दिल्यो. एक हांव मात्र उल्लेख करतां कित्याक म्हळ्यार ते सोफा सेट एक त्या बायलेन म्हाका बँगलोरच्यान फोन केलें. म्हणाली एक सोफा सेट आसा म्हजें पाद्रापान पोर सांगलां मिसा वेळार तुका दिवयेत म्हणून. म्हजी म्हाका वळखीचींच ती म्हाका गुर्तना हांव सांगाचें गे नाका गे म्हणून पूण कितें जावं ती सांग लागली हांवें म्हळें खंय दवरलां तुवें तें सोफा सेट. ती म्हणाली म्हज्या घरच्या भायर दवरलां हांवें. म्हळ्यार पोर घर आनी लॉक केलें आनी हांव म्हज्या दुयेंसांगात आसा हांगासर म्हणून. ओके म्हळें हांव आडयतां म्हणून म्हजें दीस इल्लेशें हांगाचें काम जावन वतलें देखून हॉल रेडी जावना म्हणून हांवें आडोवन वतलें. पूण एक दीस खबर आयली की ती आनी ना ह्या संवसारांत. ती बायसर गेल्या. देखून म्हाकाय म्हज्या काळजांत कितें भोगलें आनी तक्षण हांवें मनीस धाडून तें सोफा सेट हाडलें. तें हॉलांत आसा तुमी पळोवयेत. तांणी धाडलें सोफा सेट. हें जाल्लें फादरापांच्या उतरा धर्मान. तशें ते आमचे लोकां मोगाळ. दुसरो एकलो म्हजो इश्ट आसलो बारीक पोरनो इश्ट टाटा निड्डोडी म्हणून तुमी कितल्या जाणांनी आयकलां गुर्तना. जोस आल्वारिसाच्या वेळार तो बरयतालो पूण ताका तो भलायकी बरी नासल्यान ताका हांगासर येवन पावोवंक जावना. कितेंय जावं दी तुमकां दोगांयकी हांव हांगासर स्वागत करतां. फादर इवन टाटा हांगासर ना जाल्यार खंय तरी आसा जाल्यार म्हजो ताळो आयकतालो तो. ताकाय हांव स्वागत करतां ह्या आमच्या कवी गोश्टीक. ताजे उपरांत तुमकां हांगा जल्मलेल्या सगळ्यांकी हांव कोणाचीं नांवां काडूंक वचना सगळ्यांकी स्वागत करतां. हो जागो एका लेखार तिकेशें बारीक पोरनो जागो. हांगासर जायतीं कार्यक्रमां जाल्यांत मस्त जाल्यांत आनी जायते आमचे कोंकणी कार्यकर्ते कोंकणी बरोवपी
कोंकणी कावा येत्र्या म्हणून हांवें आयकताले ग्लॅडीस बाई. बाकी सगळे कावी हांगासर आयल्यात. चाफरादी कोस्ता जावन दी, विल्फरी बिंबस, मिक मॅक्स, पावला तर केदाळ येतालो जुलियट बायाक उडा आसोंक बरो. आनीक ताजे उपरांत हो आमचो लुवी, कोंकणींतलो कावी इजयसो लुवी म्हणटाले आमी. लुवी, रिची पिरेरीक हांवें आज येता कोण ना म्हणून चिंतलें हांवें. रिची पिरेर हांगासर येतालो. साबार जाण हांगासर येताले आनी हांगा बसोन थंय बसोन तांचें बरयतालें. मिक्कीन मस्त हांगा बसोन मिक मॅक्सान थोडीं ताजीं बरीं थोडीं पदां हांगा बरयल्यांत. हांगा थोडे ल्हानशे कोलवांचे ल्हानशें हें केल्लें आमी म्हज्या बापान. बापूय म्हजो 1957 हांव कुयट आलो थोडीं वर्सां. ताणें केल्लें ल्हानशीं कुटिरां म्हणटा पळय, थंय बसोन तें बरोवचें आहलें ताणें. पूण तें मागीर तीं काडल्यांत. हांव म्हळ्यार भायर आसलो त्या दाडा काडल्यांत तीं. कितेंय जावं दी, हांगासर उत्तेजन घेतलेलें. हांगासर तावन तो एक नमुनेचो कोंकणीचो मोग रुता केल्ले जायते जाण हांगासर आयल्यात. तांणी ही सभाय साकल्या. देखून तुमकांय सांगचें हांवें, तुमी सभाय साकी हांगाची. कावी गोश्टी जाल्या उपरांत, पयलें न्ही, कावी गोश्टी जाल्या उपरांत येण्यांतल्यान चलोन वसा. वयर दोंगर आसात, इशल्यान शेतां आसात व्हडलीं लांब शेतां आसात, तोट आसा आनी मदल्यान एक व्हळ वळटा व्हडलें मस्त मुखार मसर व्हळ वळटा. त्या व्हळांतल्यान तुमी चलोन वचेत. कुर्ल्यो मेळ्ळ्या कुर्ल्यो तर नाडया. ओके, तशें भोंवया. आनी त्या दाडा कवितांक आपशें रूप येता. कित्याक म्हाका येवना, म्हळ्यार हांव त्या व्हळांत तितलो भोंवना. म्हाका मोठ्यो काणयो आनी चांपेरांच्या रुखां विशयंत आनी मस्त हांगाच्या. आमी एक कोंकणीचें शिबीर केल्लें थोड्या 5 या 6 वर्सां आदीं. आज आमी कोंकणी उलया म्हणून दायज दुबायन केल्लें तें. हांगासरच केल्लें. वयर तावन आमच्या मेबला गेल्या आंगणान तावन सुरू केल्लें. हांगासर खेळ आसले मांडुल्ले आनी थंय तावन एक 7 जाणांचें एक 7 जाण रावन कोंकणीच्या विशयन सांगूंक. हे रूख जडां तोट आनी पुरा. आनी सगळ्या म्हाका दिसता 200 वयर रूख आसात हांगा. आमचे फळांचे रूख आसात. सगळ्यांक आमी टॅग घाल्ले कोंकणींत. कित्याक म्हणजे इंग्लिशान सगळ्यांक गुत्त आसा, कोंकणीन गुत्त ना. देखून सगळ्यांक घाल्ले ते रूख. आमचे सुमार 150 या 200 भुरगीं आयिल्लीं आमचीं क्रिस्तांव कोंकणीचीं आनी GSBचीं. सगळीं भोंवून ह्या तोटांत घुंवून सगळ्यांक सोलोवन सांज जाताना तांकां सोलोवंक तांकां ना तितले कश्ट जाल्यात तांकां. आनी तांकां आमी बसां केल्लीं व्हरूंक. वा, एक गजाल सांगायची हांवें ज्योस्ती गुत्त आसा. गैराचें दूद तांकां विचारलें, दूद खंय तां येता पुता? दूद सुपर मार्केटींत येता म्हणली. सुपर मार्केटी खंय तां येता? नंदिनी तावन येता म्हणाली, फॅक्टरी तावन. तितले भितर बेन्नी गाय भायर हाडून खंय बेन्नी? बेन्नी गाय भायर हाडून आयले. हाडून दूद कालें करूंक दूद काडूंक सुरू केलें. भुरग्यांक इतली खुशी जाली. तांकां गुत्त ना गायरा तावन दूद येता म्हणून. ताणें चिंतलें नंदिनी तावन येता म्हणून. सगळ्यांक दूद काडूंक जाय, सगळ्यांक दूद काडूंक जाय. तशें सगळ्यांक शिकयलें. आनी तो दीस हांगा मस्त त्या दिसा डॉल्ला आसलो. डॉल्लाचे फुकट हें आसा, डॉल फेल शेल आसले आनी सबार जाण आयिल्ले. तांणी मस्त भुरग्यांक भारी धादोशी केलें. एक कोंकणीची आमी हांगासर मात्र न्ही, किन्निगोळी मात्र न्ही, आमी बळकुंजे, आमी बेळवाय, आमचो स्टॅनी बेळा थंयसर केलें. मस्त कडेन केलें. तुमकां मन आसल्यान आज आमी हांगासर कविता गोश्टी केली. मुखार आनी तरी शिबिरां करूंक आसात. हांगा शुटींग जावनूच आसता केदाळे. आमच्या सकयल सगळ्यांनी चिंतलां तें मात्रेचें घर म्हणून. म्हळ्यार म्हाका पळोवन म्हणटा ती कोण जाणा. देखून मात्रेच्या घराचें शुटींग हांगा करता. सडावत आमचे डॉक्टराचें रूम आसा, थंय एक बेड्डी आसा. थंय सुमार 2-3 शुटिंगां जाली हळूस. आनी आमच्या हॉलांत शुटींग जाली. ती म्हळ्यार आस्पत्रेंतले पळय पिडेस्त एक्सिडेंट जाल्ल्यांक थंय व्हरून न्हिदयतात आनी शुटींग करतात. तशें जालें. कितेंय जावं दी, तितली स्टोरी हांव व्हडली सांगना. तुमकां सगळ्यांक परत्याक हांव स्वागत करतां. आनीक आयच्या दिसा तुमी कितें तुमचेंच घर म्हणचें त्या. आनीक बरी कविता तुमच्या तावन जल्मून येवं दी म्हूण तुमकां सर बरें मागता. देव बरें करूं. एक गजाल हांव विसरालो अखेर करच्या पयलें. हांगासर म्हाका आमच्या विगारांक फुलां दिवंक आसात. टाटा बाग दिवंक आसली पूण टाटा ना. ताज्या बदलाक हांव नविनाक दितां. नविनाच्या वरवीं आमी हांगासर आसा. ह्या फुलांक परंबळ ना, पूण तातूंत जायतो मोग आसा. कित्याक म्हळ्यार ही हाडुल्ली आमी सान्निध्य तावन. ही आमची EN केअर्स फावंडेशनान कितें कार्यक्रमां जातात तांकां सगळ्यांक ती फायद्याक येवच्या भशेन
म्हळ्यार तांची ती मंदमतीच्या भुरग्यांनी केल्ली फुलांय तशें जाल्ल्यान तांकां उत्तेजन दिवच्या खातीर हांवें मस्तू व्हड मोट्टार हाडल्यांत आनी केदाळेय खंयचे आमचे व्हड मनीस हांगासर येताना हांव ती फुलां दिवन आसतां. एक संगत विसरलो, म्हाका माफ करा. आमी आज कविता वाचता हांगासर. आमी जायती कवी कवयित्री आसा हांव आज वाचतले हांव आनी थोडे तेंपा उपरांत आमी म्हातारें जाताले हांव. सगळ्यांक कितें काळ उतरोवन वचूंक जाय. तुमकां सांगूंक जाय हांवें आमच्याच कोंकणींत आतां हांव उलोवन आसतनाच थोडी आमची कवी कवयित्री बरोवपी बऱ्या भलायकेन नात. एका उडास काडी जे आमचो मानू बेरीन तो विसरोन गेला. तुमी मुखार ताच्या गेल्यार वळख कळना रेमंडा गुत्तसा. ताजे उपरांत आमची ग्लेडीस बाई मुस्तुपट येताली ती हांगासर. तिका आतां तिणें बूक बरयल्यात पूण उडास ना. तिणें मस्त बूक बरयल्यात कोंकणींत. तिका आतां उडास ना. ती पश्चीम रिहॅबांत आसा. आनी ताजे उपरांत आमचो शान बोंदेल म्हणून तुमी आयकलां जावंक पुरो मस्त कादंबऱ्यो बरयल्यात. तोय भलायकेन बरो ना, डिप्रेशनांत आसा म्हूण आयकलें. हांवें ताका ओपन इन्विटेशन दिलां हांगासर येवन रावंक. देखून तुमच्या वळखी बेकी कोणी कवी कवयित्रींत बरोवपी कोणी आसा जाल्यार ते हांगासर येवन तांकां रावयात. सगळें धर्मार्थ तांकां कोणायकी कांय दिजें म्हणून ना. त्या खातीर हांवें रचलां. थंयसर पळयता तुमी स्नेहितरा सन्निधी म्हणून पोरचो बोर्ड इनॉग्रेट जालो. तांणी येवन हांगासर रावयेत. देखून तें गरजेचें एक उडास तुमच्या मतींत एका कोनशान दवरा. कित्याक म्हळ्यार तांकां आमी पावची गरज आसा. तांकां आमची गरज आसा. देखून जाता जाल्यार भोवशा पोएटिका जावन तांकां केदाळें मेळचें. फकत आमी कविगोश्टी वयर कविगोश्टी करचें गरजेचें. ताच्या सांगाता आमी भोवशा तें काम केलें जाल्यार गिना आमकां इल्लें पाखां येतात. आमकां इल्लें कुंभ येता. तशें जालें दायजी दुबायक. दायजी दुबाय आमी सुरू केल्लें ल्हानशा मट्टार. पूण मागीर आमी चिंतलें आमचे मस्त कश्टांत आसात थोडे भोवडे. त्या खातीर दायजी दुबाय पुरस्कार सुरू केल्लो. पुरस्कार ह्याच कारणा खातीर न्ही. आमच्या तशें आमी CJSाक पयलो दिलो आनी उपरांत दिलो. कितेंय जावं दी. परते हांव तुमकां स्वागत कर म्हजी 2 उतरां करता. सर्वांक स्वागत केल्या तशेंच ह्या परिसराची वळख करून दिल्या मानेस एमाचार्य तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. आदी मलगडी पान पडकावन उडोवंक पीक तांडे वापरतली. पूण आतां ते आमकां पळोवंक मेळना. मलगड्यांनी उपोग केल्ल्यो वस्तू आतांच्या पिळगेन पळोवच्याक आतां पीक तांडे बडोवन कार्याचें उक्तावण करूंक आयच्या कार्याचो मानाचो सोयरो मानादीक बाब पवस्थीन लोबो हांकां उलो दिता. उक्तावण केल्ल्या आनी सहकार दिल्ल्या सैऱ्यांक देव बरें करूं. आतां मानादीक बाब पवस्थीन लोबो आनी उक्तावणेची 2 उतरां उलयचे म्हूण उलो दिता. वेदिरासच्या मानेस्तनो आनी वेदी मुखारासच्या मानेस्तनो मानेस्तिनीनो. हांव हांगा कितें आसा म्हणलें सवाल आनी जाप मेळो ना म्हाका. शिवपुजेली करडी नुग्गिದಂತೆ म्हूण दिसता म्हाका. हांगा पुरो शिवपुजा जावन आसा. हांव हांगासर कशें भरती जाता युक्त जाता जोगतो जाता म्हूण कळीत ना. कवी मदें एक कपी म्हणलें बरें दिसता. पूण आज एक संगीत आस्वादन करच्या व्यक्तीच्या रुपार तुमचे लागीं उलोवंक आशेता. संगीत हांव निजाकी मेचवतां. बारीस खुशी. संगीतांत हांवें खुशी पावूंक 2 संगती. एक संगीत आनी त्या संगीताक थंयसर गुंतलेली उतरां म्हाका चड खुशी जावची. आनी देखून हांवें विल्फीचीं पदां बारीस मेसोवचीं. कित्याक म्हळ्यार ताका बारीस स्वाभावीक रितीन पद घडचे सकत आसा. स्वाभावीक म्हळ्यार हांवें स्वाभावीक म्हणटा आसतना 2-3 संगती. एक भास आपुरबायेची आनी ती भास त्या पदाक खंयची वस्त आसा ताका सहज जाल्ली. ताचे कोणाचेर वा कित्याचेर तें रचलां ताका जोगती भास तो वापरता. आनी तें ताजें विशेश देणें म्हणयत. हांव पळयता थंयसर नमुजें पेदुरुजुवांव पळयता सगळी भास त्या पेदुरुजुवांवची. बटलराची भास न्ही गे. कितले आपुरबायेन ताचेच भाशेन आमची भास सारें पळय. जप्पी मितारी
भारी सापडपाय ते एक चिंताप थंयसर आसा करचें ते एक काल म्हणटात इमेज पिंतूर आसा पळय ताच्या मतींत आसचें बारीस विशेश देखून ती उतरां बारीस बरें देखून हांवें म्हणचें आज वस्त कवितेची वा पदाची वस्त म्हण आसा ती जाता तितल्या लोकांक उपकाराची विंसची बरी लोकांक उपकाराची म्हणटा आसतना समस्या आसूंक बरो वा वळखून दिवचे विशय आसूंक बरो कळीतनातलें कळोवचें तसले विशय वस्तू विंसल्यार बऱ्यो कित्याक म्हळ्यार संगीताचें एक मुख्य कारण शिकोवन दिवचें संगीत रचल्यांत शिकोवन दिवंक एक सुलभ उपाय आसा कोण तें पद गायता शिकता त्या व्यक्तीक पद बाय हार्ट जावंक बायपाट जावंक बारी सुलभ तुवें लेखन बरयलें जाल्यार ताचो सारांश मात्र हांगा दवरयत लेखनाचो सारांश मात्र आमी मागीर सांगयत पूण तींच उतरां परतून सांगूंक जायना पूण एक पद घडलें तर त्या पदाचें हर एक उतर हांगा उरता कित्याक म्हळ्यार थंयसर राग आनी ताळा आसा हांवें गावचें जाल्यार ते शब्द कितें आसात हर एक अक्षर गरज आसा अशें म्हणटा आसतना तें आपापींच शिकता आमी आनी थंयसर प्रास आसा राईम आसा वा इतलेच लांब म्हूण आसा तें पुरो पळयत आसतना शिकूंक सुलभ देखून आमी खंयच्यो वस्तू विंचता आमच्या साहित्याक खंयचो विशय विंचता तो विशय कितलो लोकांक उपकाराचो आसा तितलें आमी शिकोवन दिवंक शकता आनी आमी कितें विशय विंचता ताचो अनुभव आमकां आसा जाय अनुभव जाय खाली म्हाका उतरां गुंतूंक कळटा म्हणून पद बरोवचें न्हय तें मॅथमॅटिकल जालें इतलें लांब अशें प्रासा तें हें पुरो म्हणून आनी एक व्हडले शब्द घालून केल्या म्हणून न्हय बदलाक तें कितलें उपकाराचें अशें कितलें उपकाराचें जाय तर म्हाका तसो अनुभव कसलो आसा म्हाका अनुभव जाल्ले तितलो म्हज्या कवितेंत भोगणां येतात भोगणां दमन तुका ये पागी आवय पोणा पळया तें गायतनाच हांगा भक्ता न्ही सारकें आवय म्हळ्यार केदी व्हडली वस्त केदी व्हडली संगत भक्ता तें जाय कविता थंयसर कोण ती कविता गायता वा आयकता ताका ती भोगणां उदेशन करी जाय ती भोगणां ताचें तें उदेशन करी जाय तर आमकां अनुभव आसून त्या विशयाचो अनुभव असो आसा जाय तो विशय तांकां दर म्हणून दाखोवचें बरें जाय दर तांकां दिसा जाय अशें पदां बरोवची गरज देखून आमची भास आपुरबाय जाय वस्त आपुरबायची जाय समस्या आसूं दी वा हेरांक शिकोवचे विशय आसूं कितेंय आसूं दी ते आमी विंचतना लोकांक बरें जावं दी हेरांक बरें जावं दी म्हणलो उद्देशी आमच्या कवितेंत आसा जाय आनी तें केलें तर खंडीत जावन आमच्या कवितेक अर्थ येता रवी काणत कवी कंडा म्हूण जाय सगळो संवसार रवी पळयता दिसता ताका पूण ताणेंय देखनातलें कवी देखता जर्नलिजमांत यू शूड हॅव ए नोज फॉर न्यूज म्हणटात नोज फॉर न्यूज कोन्नाकी परमळे ना तुका ये जाय परमळ कोन्नाकी दिसना तें तुका दिसा जाय न्यूज स्टोरी करच्योच आसात पळय दुसऱ्यांच्या मनाक सांगता ना त्यो ते चिल्लर म्हूण सोडून दवरतात पूण त्या जर्नलिस्टाक ताका नोज फॉर न्यूज आसा जाल्यार ताका थंय परमळ येता अंत विशेश आसा म्हणटा तो आनी ते विशेश दाखयता तशें पदां जाय हर एक पद लोकांक बरें जावचें जाय आनी देखून तुमी हर एकलीं इतलीं जाणां कवी आसात बरीं कवनां येदोळूच तुमी बरयल्यां आनीक मुखार असलींच कवनां गरज आसात आमची समाज बरी करच्याक आनी त्या दिशेन तुमची कविता उपजोवन दी म्हणून आशेता तुमकां समज सांगूं बरें मागता देव बरें करूं
आपल्या उक्तावणेच्या उतराद्वारे पोएटिका वांगडा बरें मागिल्ल्या तशेंच कोंकणीचो संगीताचो बोगणा आनी ताचो म्हत्व आमकां सांगिल्ल्या मानादीक पावस्तीन लोबो तुमकां सोमेस्तांचे तर्फे देव बरें करूं. मोगाचेनो हांगासर आमी आमचे वेदी कार्य सोंपयता. वेदी रसच्या मानाच्या सैऱ्यांक देव बरें करूं. तुमी वेदी मुखली बसका स्वीकार कर कवितेचो स्वाद अनुभव करूंक विनंती करता. आता मुखलें कार्य जावन कवी गोष्टी आराम जाता. हाचे सुकाण हाती धरतात पिंगारा पत्राचो संपादक मानेस्त रेमंड कुन्ना ताकोडे आनी मानेस्तीन जॉयस पिंटो किन्निगोळी आनी मुखार येवचे आनी मुखली कवी गोष्टी सोलोन उरयचे म्हूण विनंती करता. हांवें कवी गोष्टींनी भाग घेवचे खातीर साबार गांवांक भेट दिल्या. पूण ही पोएटिका कवी गोष्टी आज आमच्याच गांवांत मात्र न्हय आमच्याच वाड्यान चलता देखून म्हाका भोव चड संतोश भोगते आसा. आनी हांगासर सुकाण धरूंक मेळिल्लें म्हजें वर्तें भाग जावन आसा. ह्या कोयलांतल्या इयान केअर फाउंडेशनाच्या सोबीत 5व्या प्रकृतेंत सुकण्यांच्या चिलीपिली गायना मदें कवी रसिकांचे ताळे मेळोवंक हांव जॉयस पिंटो किन्निगोळी पयलें तुका हर्शितल्या दुनिया तुवेंच दिल्ल्या देण्या द्वारी जॉयस येदोळूस उलयलां. हांव रेमंड डिकुना तुमकां समेस्तांक हांगासर सुंगाणतन आसा. तुमकां सर्वांक उपकार मागता हांव. एक बऱ्या एका ताळ्यान ह्या बऱ्या सादरपणाचो एक आमचे मदें कवी आसा. सुमार आतां सिल्वर जुबली सादर करतेत आसा ताच्या कार्यनिर्वहणाची आनी कोंकणी बरयता नाटकांनी ॲक्ट केला आनीक नाटकांत ताणें निर्देशनय केला. एक बरो गुड हार्टेड पर्सन. ताची पयली कविता सादर जाता आसा. कविता वासिना बदलाक एक मोठ विचार चुटुका. पयलें चुटुक अशें आसा. चुटुकाचें नांव आसा जीब. तिची जीब बारीस मोटवे कुमगार सेवच्याक येना भायर. तिची जीब बारीस मोटवे कुमगार सेवच्याक येना भायर. कुमसारींत रेगल्यार खरेंच कश्ट. कुमसारींत रेगल्यार खरेंच कश्ट. वरांची वरां उतरोन गेल्यार वरांची वरां उतरोन गेल्यार सांगून मुग्धाना अंतस्करणांतले लिस्ट. सांगून मुग्धाना अंतस्करणांतले लिस्ट. वा वा वा. दुसरी आसा माय आनी आस्त. मायक पेटेंत न्हिदायल्लें जेन्ना सिमेस्त्रेन तिका धांपलें तेन्ना. मायक पेटेंत न्हिदायलें जेन्ना सिमेस्त्रेन तिका धांपलें तेन्ना दुखांस दुखां आषाढांत पर्यंत तितलो गळना. आषाढांत पर्यंत तितलो गळना. उपरांत दुखाळ घरांत मासां सन्ना सोऱ्यापणां इड्यांत उतरां तोरणां. मासां सन्ना सोऱ्यापणां इड्यांत उतरां तोरणां. म्हज्या वाट्याचें खंयचें कळना. म्हज्या वाट्याचें कितलें कळना. तरणाटी प्रायवत. पयल्या राती लग्नाच्या चिंतना मतींत. पयल्या राती लग्नाच्या चिंतना मतींत संभ्रमच्या पांथ्यासरी वताडटा. जडलेलें तिचें दांतां सेट्ट घडसोवच्याक. जडलेलें तिचें दांतां सेट्ट घडसोवच्याक. निमाणें आनी चवथें आसा. नांव आसा कोरीस. निमाण्या शुक्राराच्या कुर्सा उम्यान फुमार काळीज. निमाण्या शुक्राराच्या कुर्सा उम्यान फुमार काळीज. हरत्यार तिच्या सोबायेन उमकोलच्या कुर्साच्याय मोगार पडटा. हरत्यार तिच्या सोबायेन उमकोलच्या कुर्साच्याय मोगार पडटा.
गालार अर्ंदल्ल्या एकाच थपडान गालार अर्ंदल्ल्या एकाच थपडान आदावन केल्ल्या आडवरलेल्या फळाचो शिराप आदावन केल्ल्या आडवरलेल्या फळाचो शिराप दोळ्यां फुडें कॅबेरेन आसता दोळ्यां फुडें कॅबेरेन आसता देव बरें करूं भोव बरी चुटुकां सदर जाल्यांत एडिकाड दोसांच्यो जावन तरणाटी प्रायवंत चुटूक भोव मार्मीक जावन आसलें तशेंच विन्सी दट्टनो बरयल्लें हेर चुटुकां सयत भोव अर्थाभरीत आसलीं परबें तुका हांव आतां बाप स्टीवन पिरेरा कार्मेलीत हांचे एक चुटूक वाचूंक कुशी व्हरतां मिसा उपरांत दोगी स्त्रियो अश्यो उलयतल्यो मिसा उपरांत दोगी स्त्रियो अश्यो उलयतल्यो तूं शर्मा वेळांनी दिल्ली तुवें केदाळा पळयल्लीं आनी कालें पळय नासतना म्हाका जाग जातना तूं गरयतली आतां दुसरी कवयत्री ह्या कवयत्रीक कविता वाचची आनी लिखची एक कोरस जावन आसा त्या देखून त्या खोर्जेक वखद करूंक ती पयशिल्ल्या बेंगळूर तावन हांगासर पावल्या ती आतां सोजरांच्या त्यागा विशयांतली घेवन कविता आयल्या घेवन कविता बावट्याचो तासो बावट्या रंग देव बरें करूं तुमकां जॉयस बाय जॉयस आनी बाब रायमंड सुमेस्तांक देव बरो दीस दिवं म्हज्या आयच्या कावनाचें शिर्शीक जावन आसा तासो बावट्या रंग गडीर जुजू गुळ्यांची गरोस दुसरो कसो लोस ना आवाज गडीर जुजू गुळ्यांची गरोस दुसरो कसो लोस ना आवाज हाय दुस्मनाचो तो गुळो ह्या सोलजेरा हरद्यार घुसलो काळीज फुटोन रक्तावळे उरल्या झुजाऱ्यांचे दुकाव माळे आतां बावट्याचे रंग रक्तान भिजल्ले कूड जाल्या ती छिद्र ह्या सोल्जराची कूड जाल्या ती छिद्र दृश्य तें जावन आसा विचित्र निर्जीव कूड ती आरावन भरली पेटेन रातारा मोरणाची कोबार ती गांवान लोक जमला घरच्या अंगणान कुटुंबाक रंदन पावला मळबाक पतीन मोत सुकून शेवटाल्या धरणी पेट सोंपता सबार फुलांनी सोजेराच्या चेरक्याक ना समजोनी पेटे तकलेर पिंतूर दिसता उठोन रक्ता बावट्यान पेटेक धरला पोटलून पेटेच्या तकलेर ह्या सोल्जराचें पिंतूर दिसता उठोन रक्ताच्या बावट्यान पेटेक धरलां पोटलून सरकारी गौरवान मोर्न तें जालें सरकारी गौरवान मोर्न तें जालें चेरक्याच्या मोतींत आतां बावट्या रंग कंसल्ले त्या चेरक्याच्या मोतींत आतां बावट्याचे रंग कंसल्ले वय तो बावटो 5 रंगांनी बापायच्या पेटेर सोबल्लो वय तो बावटो 5 रंगांनी त्या बापायच्या पेटेर सोबल्लो ताका तो तिरंगणय जावन आसलो त्या चेरक्याक तो बावटो तिरंगणय जावन आसलो देव बरें करूं एक देशभक्तीचे एक नवें विश्लेशण केल्ल्या जॅनेट वास तुमकां अभिनंदन 5 रंगांचो बावटो देशद्रोहाचे एक आलोचन मुस्तू जाणा येवंक पुरो आमच्या बावट्याक 3 रंग ही 5 रंग म्हणटा पूण एका भुरग्याच्या एका कुटुंबाची आलोचन कशी आसता म्हणून एक संपूर्ण एक दोळ्या मुखार हाडिल्ल्या जॅनेट वास तुमकां कवितेक अभिनंदन मुखली कवयत्री जावन आसा सालोमी मिया पादाव एक आठवो सूर म्हणलो एक बूक तिचो पोरूच प्रकार जाला हय ताका सुरेश व्हड आसतलो पूण हे व्हडल सांगलो सूर त्या देखून आमी त्या बुकांत कविता पळयल्यो जाल्यार आमकां आनीकय चड तिच्या विशयांत अनुभव मेळटा हर एका दिसा पोएटिका ग्रुपांत सकाळीं इन्स्पायरींग कवितेक एक घालचें एक भोव व्हडलें प्रयत्न तिचें जावन आसा तितलें मात न्हय कोंकणीच्या सडावत पत्रांनी ती बरयता
आनीक एक सगळ्यांक एक खंय मेळ्ळ्या दळा एक बरी इन्स्पिरेशन जावन आसा तिची कविता आतां सादर करता. सर्वांक नमस्कार. म्हजे कवितेचें नांव आसा बरवशाचें विधान. हें पावसा विशयान बरयल्लें आसा. पावसात तुजो स्पर्श नासता पृथ्वी तुजी कांगल जाल्या. पावसा तुजो स्पर्श नासता पृथ्वी तुजी कांगल जाल्या. वर्सांतावून वाट रत्ता आज येताय फाल्यां वेंगताय म्हणून सत्री सोडून मागून आसा. वर्सांतावून वाट रत्ता आज येताय फाल्यां वेंगताय म्हणून सत्री सोडून मागून आसा. पावसा तुका राखून आसा कोरोस तूं येताय गोपान म्हाका घेताय. पावसा तुका राखून आसा कोरोस तूं येताय गोपान म्हाका घेताय. सुके सुके लांकूड सगळें पुंजोवन दवरलां. सुके सुके लांकूड सगळें पुंजोवन दवरलां. तुज्या वेंगेंत ऊब घेवनच्याक राखून रावल्या. तुज्या वेंगेंत ऊब घेवनच्याक राखून रावल्या. फणसागरे मिठाक गल्यात फणसागरे मिठाक गल्यात तुका बेडतस जाय तशें रुचीक रांदून. तुका बेडतस जाय तशें रुचीक रांदून सदांच तुका सांगात दिता. हापूळ सगळें सुकोवंक घाल्यात हापूळ सगळें सुकोवंक घाल्यात आमगेर जर रावलय तर आमगेर जर रावलय तर कुरू कुरू कावयता. बायो एकी दिश्टीक नांत तरी बायो एकी दिश्टीक नांत तरी पातोळ्या पेस्ताक आमगेर ये. पातोळ्या पेस्ताक आमगेर ये राखून आसा तुका सोदून म्हाका वाळून ये. सोदून म्हाका वाळून ये. पटापटा आवाज तुजो पाक्यार आमच्या सदां गाजय. पटापटा आवाज तुजो पाक्यार आमच्या सदांच गाजय. बिरी बिरी पावसान तुज्या गोपान म्हाका वेंगून भिजय. बिरी बिरी पावसान तुज्या गोपान म्हाका वेंगून भिजय. पावसाराया आजच तूं जरूर येताय. पावसाराया आजच तूं जरूर येताय. मोंती पेस्ता पर्यंत आमगेर रावून सांगाता जेवून पाटी वेताय. मोंती पेस्ता पर्यंत आमगेर रावून सांगाता जेवून पाटी वेताय. देव बरें करूं. भोव बरी कविता सलोमी बाय. आमी पावसाक राखतल्या पूण पावस आयलो इल्लो लेट करून जाल्यार आयलो पावस आनी आमकां भिजयलां. मोंती फेस्त पर्यंत आयल्यार पुरो म्हूण चिंताव आमी. ह्या वक्ता कवयित्री फेळचिल्लो बदेर बायल हिचे एक चुटूक तुमचे मुखार. भिजलेल्या मातयेंत विविध बियां भिजलेल्या मातयेंत विविध बियां उलोवंक लागलीं आमी केन्ना किरलोवचें. उलोवंक लागलीं आमी केन्ना किरलोवचें. हो मोगा कवी गांवंगो चेडवा गांवंगो पदां मुखांत चड आनी चड फामाद जाल्लो पोएटिका कवींच्या पंगडाचो सारथी ह्याच गांवचो कवी जोसेफिंटो किन्निगोळी घेवन आपली थोडीं चिटुकां. मोगा चनो आज हांव चार वळी या ल्हान 2 वळी 3 वळी 4 वळी पुरा पुट्टू मिक्स करून बसूंक आशिल्ला. आयची कविता म्हजी पुरा वयंदे केल्या फुलां विशयांत आसात. बेलतांगडेंत ह्या धर्मस्थळांत सौजन्य तसलीं वयंदे केली फुलां जायतीं फुलतात त्या फुलां विशयांत हांवें बरयल्लें आसा. वयंदे गेल्या फुलांचेर सगळ्यांचो दोळो. वयंदे गेल्या फुलांचेर सगळ्यांचो दोळो. देखूनच पळय चीड दिता तांचो गळो. देखूनच पळय चीड दितात तांचो गळो. वय कित्याक राखिना त्या फुलांक. वय कित्याक राखिना त्या फुलांक. कित्याक म्हळ्यार कुणतेल्याचे हात वयवरणी वयर आसतात. कुणतेल्याचे हात वयवरणी वयर आसतात. वयंदे गेल्या फुलांची बिरमोत म्हाका. वयंदे गेल्या फुलांची बिरमोत म्हाका. कोण आपडतात कोण पोरमळ घेतात आनी कोण कुंटून सोडतात आनी थोडे चिड्डून रस्त्यार उडयतात. ह्या फुलांच्या वय बरी मनशाच्या आबलेसाकी कोणें तरी वय घालूंक जाल्ली जाल्यार ह्या फुलांच्या वय बरी मनशाच्या आबलेसाकी कोणें तरी वय घालूंक जाल्ली जाल्यार मागीर आनी एक आसा. तूं म्हजो पुनवे संद्रम जालें. तूं म्हजो पुनवे संद्रेम जालें.
म्हाका मात मेळ्ळे ना बाग तुज्या काळजांतलो संवसो जमचे. म्हाका मात मेळ्ळे ना बाग तुज्या काळजांतलो संवसो जमचे. एक कीण पळयलेंच कितें व्हड अपराध जालो म्हजो. तुका एक कीण पळयलेंच कसलो व्हड अपराध जालो म्हजो. आतां जिणीभर सजा तुज्या यादींची. आतां जिणीभर सजा तुज्या यादींची. सत सांगो तुका विसरून वर्सांच फाशार जाली. आतां म्हाका तुजो उडाक जस्त येना. सत सांगो विसरून तुका वर्सांच जाली. आतां म्हाका तुजो उडाक सत्त येना. म्हळ्यार सदांय उडास येता देखून उडास येना. आनी एक आसा, देवा देवा अशें कितें करता. देवा देवा अशें कितें करता. ओडतांतल्या सोबीत फुलांचेर मन कितें ओडता. देवा देवा अशें कितें करता. ओडतांतल्या सोबीत फुलांचेर मन कितें ओडता. जेन्ना जेन्ना काळजाचेर कोण तरी खेळटा. जेन्ना जेन्ना काळजाचेर कोण तरी खेळटा. बरयो कितल्यो काडल्याय सायबा. बरयो कितल्यो काडल्याय सायबा. म्हाका तुजेर सुद्दां बोध आसता. म्हाका तुजेर सुद्दां बोध आसता. देव बरें करूं. बहु सुंदर कविता जोसीन आमच्या मध्ये प्रस्तुत केल्यात. पयलेंचे वय वयलें फूल निजायकी एक मार्मीक आनीक आमच्या मनांत एक तरंग उबजूंचें आसलें. आनी जोसीच्या कविते विशयान विश्लेशण करून वचो केल्यार दुदांत आसली साकर इल्ली चड उणी जाल्यार आमकां डायबिटीस ह्या चड साकर उणी जाल्ल्या बरें जाता. आयकंता आमच्या मदें त्या देखून ती आस्वाद तुमच्या मतींत तशीच जिबी बरोवन दी. आनीक जोसी अशीच कविता बरोवन दी. भोव सोबीत जोसी. आनीक तिची एक कविता पाकळ्यो म्हणलो बूक आयला. आनी कोंकणी भाशा मंडळ कर्नाटक हिचो दुसरे फावटी ती सहकार्यदर्शी जावन आसा. दुसरे आवदेक म्हळ्यार एक फावटी 3 वर्सां जावन आतां परत जाल्या. तिचें काम कोंकणींत एक खंयी सांगनातलें आसलें. म्हाका कळीत आसलें. हांवें हांगा सांगचें बरें सगळ्यांक कळचें बरलें. कोंकणीचे खंयचेय संस्थे DC ऑफिसांत तावन ह्या खंयी तावन सँक्शन लेटर्स आनी कोणायकी मेळ्ळ्यान जाल्यार ताच्या फाटल्यान ती थंय आसतना मुस्तुतीणें एकाडेमीक जावं दी या खंयच्या कितें क्लियरन्स सर्टिफिकेट पत्रिकांकी समेत आर म्हळ्यार मुस्तुपटी क्लियरन्स सर्टिफिकेट दिवंक थंय बसोवन DCक जोर करून केल्लें हें आसा. तसली एक फाटल्यान रावन काम केल्ली व्यक्तित्व तिचें. कित्याक म्हळ्यार मोरास आसतना ती ज्युनियर मोरास आसली. आतां ती मुखार येवन कविता वाचतात आसा. तिका कविता प्रस्तुत करी म्हणून उपकार. देव बरें करूं रायमंड बाब. थोड्या दिसा फुडें सौजन्य तीर्प आयिल्ल्यान म्हज्या मतीक आयिल्लीं बोगणां हांव ह्या कविते मुखांतर उसारतां. नीत जाय नीत. नीत जाय नीत बॉबूस बॉबू. नीत जाय नीत बॉबूस बॉबू. सुखीदार कोणू नीतीदार कोणू मतलबी संवसारी नीत. सुखीदार कोणू नीतीदार कोणू मतलबी संवसारी नीत. कुणी जाली एकल्याक धरलो. अत्याचार जालो आनी एकल्याक धरलो. कुणी जाली एकल्याक धरलो. अत्याचार जालो आनी एकल्याक धरलो. निरपराधीक सोडलो भायर 11 वर्सांनी आयिल्लें तीर्प. निरपराधीक सोडलो भायर 11 वर्सांनी आयिल्लें तीर्प. मेल्ल्याक नीत ना लाभली. निरपराध्यान शिक्षा भोगली. मेल्ल्याक नीत ना लाभली. निरपराध्यान शिक्षा भोगली. तर खुनी केल्ली कोणें. नीत खंयसर पावली. तर खुनी केल्ली कोणें. नीत खंयसर पावली. सर्गींच्या नीती दरा तीर्प तुज्या हाती आसा. सर्गींच्या नीती दरा तीर्प तुज्या हाती आसा. आयक दुखेस्त कुटुंबा रुदान धरणी कापटी कुणीगराक. आयक दुखेस्त कुटुंबा रुदान धरणी कापटी कुणीगराक. तूं तर थंड रावशी मनशा हाती नीत सोडशी. तूं तर थंड रावशी मनशा हाती नीत सोडशी. सर्ग सगळें खाली उरात. यम कोंड आनी एक रसी जाय पडात.
सर्ग सगळ्यां खाली उरात यम कोंड आनी एक रसी जय पडात अर्गां बोरें कानून केल्ल्याक सर्गी हाडचें नाका म्हणल्याक अर्गां बोरें कानून केल्ल्याक सर्गी हाडचें नाका म्हणल्याक पोटली बांदून हाडा म्हणलें तर रूख चिरिल्ल्या बरी चिरते मनशाक पोटली बांदून हाडा म्हणलें तर रूख चिरिल्ल्या बरी चिरते मनशाक सुमेस्तांक देव बरें करूं भोव बरी मार्मीक कविता जुलेट बायंतावन सदर जाल्या ही कविता सौजन्य अत्याचाराच्या केसीच्या तीर्पा विशयांत भोव मार्मीक रितीन लिखलेलें जावन आसा ह्या वक्ता रोनी क्रास्ता केळराय हांणी लिखलेलो एक चुटको हांव तुमच्या मुखार दवरतां माथ्यार दरवाटो मुकुट घेवन माथ्यार दरवाटो मुकुट घेवन सांबाळटली म्हणून गत्तान पेटेंत आरामायेन न्हिदलेले काडयेक पेटेंत आरामायेन न्हिदलेले काडयेक पेटीच्या दरवानच अत्याचार केलो पेटीच्या दरवानच अत्याचार केलो मुखलो कवी प्रासबद्ध कविता लिखच्यांत भोव शिस्तेसो ती आयकोंकच भोव आवडटात हर एक दीस पोएटिका पंगडांत कळनासतना लिखसो ताकोडे गमसो आतां तुमच्या मुखार घेवन आयला कविता कुरकुरीत पोळी पेपरा म्हणटना चाप्रा बाबासो उडास येता आतां तुमच्या मुखार पेद्र प्रभू ताकोडे सकळ म्हज्या मोगाच्यांक नमस्कार म्हजी कविता पेश करचे पयलें आमाल मनशापणाक फिरवयता आनी लिवर विबाडटा तर ड्रग्स रगत शिंक करता आमचो सोमी सोदून गेल्लो पातक्यांक पिडेस्तांक सांडून गेल्ल्यांक ड्रग्सांत आमालांत बुडलेल्यांक सोदून सोडोवंक उदेला एक बरोशेचो सूर्यो मनशेपणूच ताचें धर्म मोगा दर्यो तोच आमचो हेमाचार्या ताच्या मिनतेचें आशेक किरण हेंच तें इयान केअर फावंडेशन जिओ लांब आतां म्हजी कविता सादर करता असो ताळो म्हजो न्ही खंय गी आयकल्लो कविता मात्र म्हजी हातूंत प्रास आसा लिसांव आसा आनीक तामासोय आसा कुरकुरीत पोळी रोजीबाई पंत्यार उठली सकाळी नश्त्याक केली मुटली भुरगीं बळांत दोशी जालीं रोजीबाई पंत्यार उठली सकाळी नश्त्याक केली मुटली भुरगीं बळांत दोशी जालीं वर्णकीर परता पळय नेवऱ्यो गरयो बासता पळय वर्णकीर परता पळय नेवऱ्यो गरयो बासता पळय जुजारी तो आमचो रुजारी रुचीक आनी परमळ पळी हळदी कोल्यांची सून पातोळी आखीन म्हाका करूंक शिकयल्ली तोंदरांत मांडस तडप्यान मांडी सांप्रदायीक पोळयां गाणी तोंदरांत मांडस तडप्यान मांडी सांप्रदायीक पोळयां गाणी मालगड्यांतावन घडोवन आयलली घाट पळय पातळपण पळय शेजरा घराय तिळून पळय सकटांचेरी बुराक आसलेले वयर दामलें सकयल धरलें शेयो फुलोवन दालें भरलें वयर दामलें सकयल धरलें शेयो फुलोवन दालें भरलें शेव गो मामयेन धाडून दिल्लें गरमी तरी कोरी रोटी गांवच्या बारांत कावंसो शेट्टी धाटो मोठो धिंडो जाल्लो हेवशीन तेवशीन परती नाय तर कोरपोन वेता तुजी बकरी हेवशीन तेवशीन परती नाय तर कोरपोन वेता तुजी बकरी ताकोड्यांतले व्हडे पत्रडे रोजीबाई पंत्यार उठली सकाळी नश्त्याक केली मुटली भुरगीं बळांत दोशी जालीं रोजीबाई पंत्यार उठली सकाळी नश्त्याक केली मुटली घरचीं सर्वां धादोशी जालीं पेद्र म्हाका हांव कसकेन वळखता जाल्ल्यान ताका सूर गोत आसा तो बेंडकार पयले ताका तें बरें सूर गोत आसात आनीक पयलें तावन ह्या बँडाच्या वटूक ताको हॉली क्रॉस ताकोडे बँड आनी केल्लो मनीस तो ताची कविता पळयतना
ताच्या अनुभवाचे ते रिफ्लेक्शन आसा. वडोल पाद्री आपण सांगलें आयकलां जावंक पळय तुमी. रिफ्लेक्शन्स नातल्यार तुमकां कांय ना. आमच्या हेमाचार्यान म्हणलें गोता, दूद काडूंकूच हांगा शिकयचें पडलें भुरग्यांक. गायेचें दूद म्हणून दाखयचें पडलें. पेद्रामाचें हर एक पातोळ्याची ह्या पोळयांची ती लिस्ट आमच्या मदें मुस्तुजणांनी दवरल्यार म्हाका दिसता खंय तांतले एक अर्द्यो पोळयो आमकां गोत्तुनात. वय मुस्तुजणांक आमकां अर्द्यांक त्यो पोळयो गावल्यो म्हणून गोत्तुनात. मांडणी खंय करतात म्हणून गोत्तुना. मांडणी एक्चुली थोडप्यांत वचूनच करची ती कशी करची म्हणून मुस्तुजणां. देर आर सो मेनी आमकां पेद्रामान एक लिसांव शिकयलां, फिल्डाक वचून पळय आनी बरय म्हणून. आमी हांसल्या पूण तुजें लिसांव ताच्या वरनी उत्तम. पेद्राम एक्सलंट. मुखलो कवी जावन आसा स्टॅनिस्लोस कितें. आनीक तो हांवें ताका फोन केल्ले वेळार तो म्हाका दिसलें फोनारच दिसलें भारी म्हणजे हांवें कांय करूं नया म्हणटा. बट कोणें कांय करूं ना, ताणें मस्तू केल्लें आसता. कोणें मस्तू केलां जाय की आतां जे वॉट्सॅप हिरो जावन आसतात. तो पिरगस पत्र स्वता संपदाक तातूंत काम करता आनी रियल थीम हांव मस्तपणी ताच्यो कविता पोएटीक ग्रुपान पळयतां. ताचे हव्यास तातूंत दिसतात आनी अप्रूप कोंकणी पत्रांनी ताणें बरयलां. ताचें व्यक्तित्वच एक पोएट टायप ताका पळयतना कळटा. असलो तो पोएट आमच्या बरें जमजम न्ही तसोच आसता म्हण दिसता. आनी आतां स्टॅनलिस्ट कितें देव बरें करूं रैमन. ह्यो कवी चुटकां हांवें आदल्या म्हयन्याच्या कवी गोश्टी धाडिल्ले, थंयसर पावोंक जावना. त्यो आज वाचता. पयली जावन आसा मोठ्यो चुटकां. रिओपन. रजा समते आयली, भुरग्यां तकली गिरगिरोंक लागली. रजा समते आयली, भुरग्यां तकली गिरगिरोंक लागली. 4 दिसांनी दिसपट्टी सुरू, पाटीर हो जेवंक, परत बांकून करूंक, घरा येवन सांजेर ट्युशन होमवर्क म्हणून पेन्सिले मने शार्प करूंक. दुसरें चुटूक जावन आसा दुकां. धूळ रिगलोलो दोळो, गळयत दुकांवाळो. धूळ रिगलोलो दोळो, गळयत दुकांवाळो. गदगदीत गद्दो गद्दो ताळो, मोगा उमाळो बरोवन आयल्यार गळो. गदगदीत गद्दो गद्दो ताळो, मोगा उमाळो बरोवन आयल्यार गळो. तिसरें चुटूक जावन आसा विळाप. विळाप. किसर घुसलोलो दोळो. कीट पेटलोलो काळजा चुलो, निरंतर जिणयोंत रोटकुरो. पडणी. ना हांव पडलो नाई म्हजे विचार. ना हांव पडलो नाई म्हजे विचार. वडण घालच्या साहसा देवन पडले, जायते बोटी पडले. कोण ते दुस्मान म्हजे. ते सोडले हांवें, परतेन वाचता. ना हांव पडलो नाई म्हजे विचार, पूण दुस्मान म्हजे वडण घालच्या साहसा देवन जायते बोटी पडले. ओके. नेक्स्ट काकी चड्डी. काकी चड्डी तुमकां गोत आसा कोणाची वळख? स्वयंसेवकाची वळख काकी चड्डी. स्वयंसेवकाची वळख काकी चड्डी. कड्डाय जावन न्हेसोंक आसली, आई बरयतना प्रायमरींत हाती धरून काडली. कड्डाय जावन न्हेसोंक आसली, आई बरयतना प्रायमरींत हाती धरून काडली. देव बरें. अर्था बरें चुटका काळजाक भोव आवडली स्टानिस्लाव बाबाची. ह्या वेळी एक चुटक कवी नवीन पिराय सुरतकर हांचे म्हजे एका दोळ्याक मोग दिसता. म्हजे एका दोळ्याक मोग दिसता आनी एकाक राग. त्या दिसा हांवें एक दोळो दांपल्ल्यान आमकां मोग जालो. त्या दिसा हांवें एक दोळो दांपल्ल्यान आमकां मोग जालो. मुखली कवयित्री, ही वृत्तेन शिक्षकी, पदां घडणार, गावपी, सदांच हस्त्या उलोवपाची कवयित्री. आतां तुमचे मुखार घेवन मर्लिन मस्करेनास घेवन कविता म्हजो बाब. हांवें वाचन करची कविता म्हजो बाब.
आमी बाबाक बाब म्हणचे आहलें तशें लास्ट मंथांत फादर्स डे स्पेशल आहलें न्ही ताका तरी म्हाका थोडें बाबाच्या विशयान दिलें उगडास येवन एक कविता हांवें बरयलें. म्हजो बाब ना बाबाचें पोरणें व्हंकल बाबाक सोतें आसा. बाबाचें पोरणें व्हंकल बाबाक सोतें आसा. आज म्हजो बाब ना. म्हजो बाब ना बाबाचे धवो जिब्बो आनी पुडवे दांडयेर बसून म्हाका तिळटे आसा. बाबाचो धवो जिब्बो आनी पुडवे दांडयेर बसून म्हाका तिळटे आसा. आज म्हजो बाब ना. आज म्हजो बाब ना बाबाची मेज आनी काटी कुडाच्या मुल्यान विश्रांत घेते आसा. बाबाचे मेज आनी काटी कुडाच्या मुल्यान विश्रांत घेते आसा. आज म्हजो बाब ना. आज म्हजो बाब ना बाबान लायल्या रुखा माडांनी दाराबस्त फळ दिते आसा. बाबान लायल्या रुखा माडांनी दाराबस्त फळ दिते आसा. आज म्हजो बाब ना. आज म्हजो बाब ना बाबाच्या हातान काम शिकिल्ले गांवभर फामाद जाते आसात. बाबाच्या हातान काम शिकिल्ले गांवभर फामाद जाते आसात. आज म्हजो बाब ना. आज म्हजो बाब ना बाबान काम केल्ल्या संस्थांनी हजार हजार विद्यार्थी शिकते आसात. बाबान काम केल्ल्या संस्थांनी हजार हजार विद्यार्थी शिकते आसात. आज म्हजो बाब ना. आज म्हजो बाब ना बाबान केल्ल्या बिर्यान बरन्न भूक भरल्यात. बाबान केल्ल्या बिर्यान बरन्न भूक भरल्यात. आज म्हजो बाब ना. आज म्हजो बाब ना बाबाची भुरगीं बऱ्या हुद्द्यार पावल्यान. बाबाची भुरगीं बऱ्या हुद्द्यार पावल्यान. आज म्हजो बाब ना. आज म्हजो बाब ना बाबाचो उगडास गांवभर काडटे आसात. बाबाचो उगडास गांवभर काडटे आसात. आज म्हजो बाब ना. आज म्हजो बाब ना बाबाचो उगडास म्हाका दोस्ते आसा. बाबाचो उगडास म्हाका दोस्ते आसा. आज म्हजो बाब ना. देव बरें. हेमाचार्याचो बाबी ना पूण सगळ्या दराळ दिसतात. व्हडलो सैतरूक आमच्या बाबान लायले बरं आमी कातरल्या ताणें माल सोडला थंय सडावत जावन मरण जाल्या उपरांत सातवी समेसा रडचें चड सगळ्यांक मुस्तोणाक कळीत आसा. ते दीस ते पोंड पळयतना थंय उडास येवचो चड त्या पोंड पळयतना मस्तपटी ते एक आमच्या जिवितांतले कोडू सत ते दीस आमकां म्हळ्यार सकाळी येता जाल्यार रडोंक येना. उडास तसो उपरांत तसो खंयचोय कोणचो पळयतना बसल्ले ओडलो कदेल दाखोवन म्हजी आवयचे बाबाचें कदेल म्हणून हेमाचार्य सांगतालो सकयले ते ते आमकां पर्टिक्युलर जावन उडास व्हरचे. एक मर्लिन टिचरीन आज गांव ना तें सोडल्यार ते आमच्या भितर एक भितर मुसर करचें इम्प्रेशन कितें आसा पळय पिन्नींग तें आमी पिन्नींग म्हणटा भितर वचून पिन्नींग म्हणटा पळय तें तिणें करून सोडलें. ब्युटिफूल ब्युटिफूल. मुखली टिचर जावन आसा सा लुईस हायस्कुलांत शिक्षकी फेल्सी बाय. आनीक तिचें ट्रान्सफॉर्मेशन 2013 जाल्लें ताच्या उपरांत तिणें पाटी पळोवना. तिच्या तसलें ट्रान्सफॉर्मेशन सडावत जावन ओई वयल्या फुलांक जाय जंय जस्टीन सांगल्या ओई वयल्या फुलांक जाय जंय आनीक तिच्या बरी ट्राय टू एक्सप्रेस युवर सेल्फ जाय जंय. आनी तसली आमची फिल्सबाई तिणें आसतना देर इज ए मॅसेज तिणें आसतना देर इज ए मॅसेज. सो देव बरें. म्हजी कविता आसा मनशा भितरली मनजात. मनशा भितरली मनजात. त्या इस्कॉलांतले बांक वणटी जणेलां. त्या इस्कॉलांतले बांक वणटी जनेलां वळखतालीं नाजूक मासूम निस्कळ फुलाक आतां पिसडून गेल्ल्याक. त्या इस्कॉलांतले बांक वणटी जनेलां वळखतालीं नाजूक मासूम निस्कळ फुलाक आतां पिसडून गेल्ल्याक. ती वस्त्रां वाणो सत्री सोबीत अक्षरांनी गुंतून सजयल्ले बूक. ती वस्त्रां वाणो सत्री सोबीत अक्षरांनी गुंतून सजयल्ले बूक मोवाळ स्पर्शाक आशेवन राखतालीं तिच्या येण्याक. मोवाळ स्पर्शाक आशेवन राखतालीं तिच्या येण्याक.
तिणें जोवल्ली बोशी कोपां मातें तेंकल्लें उशें तिणें जोवल्ली बोशी मातें तेंकल्लीं उशीं घरांत ओंपुल्लो उस्वास गुणगुणलेले ते शब्द आनी श्वास घरांत ओंपुल्लो स्वाद गुणगुणलेले शब्द आनी उस्वास आनी त्यो सोबीत हांसो सक्कड स्तब्ध आनी त्यो सोबीत हांसो सक्कड स्तब्ध रस्त्या देगेलीं तरणी पावलां सुकोन सरलीं रानां रस्त्या देगेलीं तरणी पावलां सुकोन सरलीं रानां मन जात जाल्ल्या मनशा हातीं फुला श्वास कंपलो मान लुटलो वना मन जात जाल्ल्या मनशा हातीं फुला श्वास कंपलो मान लुटलो वना शांत राती आतांय नितीक ताळे उठतात शांत राती आतांय नितीक ताळे उठतात वाऱ्यांत विरून वेतात दुखा सुस्कारां धारी रानांतल्या पत्राक तोयतात शांत राती आतांय नितीक ताळे उठतात वाऱ्यांत विरून वेतात दुखा सुस्कारां दारी रानांतल्या पत्राक अजून तोयतात देव बरें भोव मार्मीक कविता फिरसे बायतां सादर जाल्या ह्या आधुनीक समाजांत मनशापण नाश जालां तशें दिसता म्हणटा फिरसेबाई हर एक जिवीक तांचो मान मेळ्ळा जायत म्हणटा कावेत्री फिरसेबाई आतां तुमच्या मुखार एक चुटूक कावेत्री लवी गंजी मठा हांचें गुजरी वाल्यान दाडावन बडोवन गुड्डावन चिंचून गुजरी वाल्यान दाडावन बडोवन गुड्डावन चिंचून आपल्या कानांचेर घंटेन केल्ल्या अत्याचाराची घेतलें फारीकपण आपल्या कानांचेर घंटेन केल्ल्या अत्याचाराचें घेतलें फारीकपण आमची मुखली शिक्षकी जावन आसा प्रोफेसर डॉक्टरेट फ्लाविया आमच्या मध्ये आसा कॅस्टलिनो उडपी मणिपालची ती एक कार्डिओवॅस्क्युलर ह्या विभागांत HOD जावन आसा तितलें मात न्हय सेंट इग्नेशियस इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ सायन्सीस हातूंत ती काम करता आनीक HOD जावन आसा सांगता MSc कावन्सिलिंगांत कंप्लीट करच्या अंतर आसा तिचें एज्युकेशन आनी तिची कालेत ताका हाज्या गाज्या अंतर आसा पूण ते हंबलनेस एज्युकेशनांतल्यान आयिल्लें कवितेंत दिसता देव बरें करूं रेमंड सर सर्वांक बरो दनपार मागता म्हजी कविता आसा तांकां कितें म्हजी कविता तांकां कितें ब्रेड बटर पिझ्झा खावन कामाक गेल्यार जालें घरा दोगांच 4 वस्तुरां 2 आयदनां माते म्हणून सुना सासूमाईचो पोटा उलोवप घरा काम दफ्तरांत सुंकाण पाटी पावतना पुरासाण इल्ली पेज आनी नुस्तें करून दिवची आसली तर घरा जेवण दोशी इल्ले निधी येते घरा आसल्यांची घरा आसलींच बागी सुनेसो सुस्कार तांकां कितें भुरग्याक पोत्यांत घेवन पाटीर सोडवन बरी वस्तुरां घालून कामाक धांवतात बरें जडटात सुलाभयेचे जिवितांचे मांवांचे पुगासांव दफ्तरांत धांव वाटेरी सामान हाड बायले भुरग्यांक घरा इस्कलाक दफ्तराक सोड घरा कामांतय हात मेळाय हेंच जिवीत कोणाक जाय पुताची बेजाराय हांकां कितें सकाळीं उठयतलीं आमी आसा नोस्तो मेजार सजोवन दवरता वस्तुरां इस्त्री जावन येतात बसांनी सोडचें आनी इस्कलाक वेचे देंवचें आमच्या तेंपार अशें पुराणांतलें बा मम्मीचें वरेसांव इस्कलाच्या बसांनी बसोवन ती वेतात हांगा सोडल्यार थंय देंवचें सोलोवंक ना धांवोंक ना उदकांत खेळचें मन जाल्यार भिजोवंक ना कसलें जिवीत हें कोणाक जाय बॉम्ब्या परी रावचें ताणी सांगिल्ल्याक माते हालोवचें चिरक्याचें शेळिल्लें मौन रडतालें
कोण सुखी हंगा कोण तृप्त, कोण सुखी हंगा कोण तृप्त, घरच्या पोळ्यांचे दोळे केदनाय ओढ, घरच्या पोळ्यांचे दोळे केदनाय ओढू, आणि पयशिल्या गुड्यार पाचव्यान घाल्या दाट. देव बरें करूं. थँक्यू. वा वा. कवयित्रीन मोर सुंदर रीतीने सादर केल्या ही कविता. हर एका कलेतीच्या आणि हंताच्या मतीवयर अध्ययन करून ही कविता लिखल्या तशी दिसता. ह्या वक्ता कवी विल्फ्रेड आर पांगळा हांची कविता तुमच्या मुखार. काजरा मटवांत फुटयतात गरनाळी, काजरा मटवांत फुटयतात गरनाळी, संकेत गी हो मुखार यशस्व फुटतल्यो म्हणून सदां काळी, मुखार यशस्व फुटतल्यो म्हणून सदां काळी. मुखली कवयित्री नई नकऱ्यावाली, बागार कारकोलच्या नकऱ्या म्हणल्या गांवची. तिचे नाव कवयित्री लविटा डिसोजा नकरे. ती आता तुमच्या मुखार घेऊन आपली कविता उजो. देव बरें करूं. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा उजो. अधिकाराच्या आशेक, अधिकाराच्या आशेक मोतींत पेटयला उजो जाते कातेसो. दुबळो लोक उसांबळ जाला, दुबळो लोक उसांबळ जाला, उज्याची दाव सोडून आयल्या. दुबळो लोक उसांबळ जाला, उज्याची दाव सोडून आयला. हांव मात्र उजो पालवंक मोगा बी घेवन आयला. हांव मात्र उजो पालवंक मोगा बी घेवन आयला. मोगा बी वमता वमता, मोगा बी वमता वमता उज्या दावेक लासता. अधिकारींच्या बियान सक्कड बसल्यात लिपोन. कुमोको कोणायची मेळाना, कुमोको कोणायची मेळाना. दैर मोचे पावले ना, दैर मोचे पावले ना, पेटलेलो उजो पालवंक सोकलो ना. सहाकार कोणाय सय लाभलो ना. जात कात म्हणून पडली दुबळी मोडी, जात कात म्हणून पडली दुबळी मोडी. रडतात घरांत बायल भुरगीं, रडतात घरांत बायल भुरगीं. दुबळ्यांच्या मोतींत वीक वतून, दुबळ्यांच्या मोतींत वीक वतून अधिकारी रावळेरांत आसात गम्माता मारून. अधिकारी रावळेरांत आसात गम्माता मारून. दुबळे मात लासतात उज्या दवेन, दुबळे मात्र लासतात उज्या दवेन. आतां तरी जागी जाया, आतां तरी जागी जाया, मोगा बी वंपा. नांतर फाल्यां तुज्याच घराक पडटलें उज्या किटळ, नांतर फाल्यां तुज्याच घराक पडटलें उज्या किटळ. देव बरें करूं. एक बहुसबित मैसेज. नफरत के जैसी नफरत की बाजार में प्यार की दुकान म्हणून आतांचे टॅगलायन सेंटेन्स तुमकां कळीत आसूं पुरो वॉट्सॅपान तांणी बरें येत आसता. आनीक नांव सांगल्यार कोणी बेजार करूं नजो. राहुल गांधीचें टॅगलायन तें नफरत की बाजार में प्यार की दुकान म्हणून. आनीक बहुसोबीत सगळ्या संवसारार ताणें तें विस्तारयलां. पोरू अमेरिका गेल्ल्याळेय तें म्हळें. आनी ताका रिफ्लेक्शन म्हणल्यार बरी आतांची तुजी कविता बारी सोबीत तरान. आमी एकामेका लढाई करना न्ही पण कांय प्रयोजन ना. मोग आसा थंय. मोर ह्युमिलिएशन मोर ग्लोरिफिकेशन मस्त थोडी कळीत आसूंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे ग्लोरिफिकेशनाक टॅगलायन मोर ह्युमिलिएशन मोर ग्लोरिफिकेशन म्हणून टॅगलायन. सगळ्या फेमस त्या वांजेला एकच टॅगलायन आसची ती एकच. आनी लविटान तें भोव सोबीत रितीन सांगलां. रियली इटर्नल ब्युटिफूल, रियली ब्युटिफूल. आमच्या मध्ये एग्रेसिव्ह कवी एकलो आसा. नांव सांगायचें म्हणना गे ना ना. आनी आक्रोश आसलेली कविता या आक्रोश आसलें बरप केदाळ तुज्या मुठी भितर उतरां दवरून बरयताय तें मस्त काळ उरता. आनी तो आक्रोशाक समायाक भितर स्टोरी आसूं जाय, करेक्ट आसूं जाय. आनी विनोद त्या हंताचेर मुखल्या मेटां काडटेत आसा. ताचे सक्कडी वाचता हांव. रियाक्शन दिवंक थोडी बेन दिसता. कित्याक तो तक्षण रियाक्शन दिता. चिंतिनासतना आलोचन करनासतना कोण पळय रियाक्शन दिता तांकां हांव रियाक्शन दिवचें बारी पाटी. कित्याक म्हळ्यार आमचें आनी खंय आसता मागीर रियाक्शन म्हाका पुरसो आसना. त्या देखून भोवसोबीत रितीन थोडे विशयी भोवसोबीत रितीन त्या मातयेंतलो नागपूर काडून पळय जस्सीचे ते पळय वयर एकलो रगता म्हणलें आसा पळय तितले ब्युटिफूल रितीन तो प्रस्तूत करता.
विनोद तुका. देव बरें करूं. एक चुटूक ल्हानशें. दिसाक पळयल्ल्या बांयक रातीक पडल्या सबार. दिसाक पळयल्ल्या बांयक रातीक पडल्या सबार. रातीक पळयल्ल्या बांयक रातीक पळयल्ल्या बांयक दिसाक पडच्याक म्हणटात काजर. म्हजी कविता जावन आसा सर्गाक काजऱ्यांक सर्ग फ्री. हांवें पेद्रामा अर्दोस मागला. पेद्राम आनी हांव केदाळे गजली काट्यार सांगता उलयता हांव. सो पेद्राम एक सर्गा येता म्हणल्यार म्हजें धैर्य. तशें पेद्रामा कडेन हांवें अर्दोस मागचो. सर्गा बागलार राखोन आसा, ताळो सुकोवन मरोन आसा. लेख म्हजें करते आसा, पातकां म्हजीं मेस्ते आसात. दया दाखय पेद्रामा सर्गा राजाक व्हरून पावय. दया दाखय पेद्रामा सर्गा राजाक व्हरून पावय. संवसारांत आसता शिमटी घालून हाडलां, आतां म्हाका हेमकोडान नेगारलां. संवसारांत आसता शिमटी घालून हाडलां, आतां म्हाका हेमकोडान नेगारलां. देंवसारी बियान कांपला, देंवसारी बियान कांपला. पौजेक घेवन हेमकोडा बगलार आड्रावला. पौजेक घेवन हेमकोडा बगलार आड्रावला. मोजत मागून सर्गा दारवट्याक पावलां. दया दाखय पेद्रामा सर्गा राजाक व्हरून पावय. देवनिंदा सदां केल्या तुकाय हांवें गातकी म्हळां. देवनिंदा सदां केल्या तुकाय हांवें गातकी म्हळां. सर्व सांडून तुवें देवा पटलाव केलाय, बायले भुरग्यांक तुज्या वाटेर घालाय. सर्व सांडून तुवें देवा पटलाव केलाय, बायले भुरग्यांक तुज्या वाटेर घालाय. तुमकां न्ही पेद्रामा, त्या पेद्रामाक तुमच्या हांवें. हांव हांगा काजर जालां, रात सगळें ओमते न्हिदलां. फांत्यार व्हंकलेक नश्ट करून वाडलां. हांव हांगा काजर जालां, रात सगळें ओमते न्हिदलां. फांत्यार व्हंकलेक नश्ट करून वाडलां. दया दाखय पेद्रामा सर्गा राजाक व्हरून पावय. आयकोन पेद्रू शेरी सुकला, सूक जाली म्हजी म्हणून गळगळ्यान रडला. आयकोन पेद्रू शेरी सुकला, सूक जाली म्हजी म्हणून गळगळ्यान रडला. बोक्षी म्हाका बोक्षी पिंतामा काजरी दादल्यांक पातका लेखना. बोक्षी म्हाका बोक्षी पिंतामा काजरी दादल्यांक पातका लेखना. ओ सर्गाक बिंदास जिये, लगीन ना हांगासर पोटभर अमृत पिये. ओ सर्गाक बिंदास जिये, लगीन ना हांगासर पोटभर अमृत पिये. आमाल जालें तर स्वस्त न्हिदे, न्हिदलेलो उठोन परत्याक पिये. गॅरंटी कार्डाची गरज ना हांगासर टॅक्स नासतना बिंदास जिये. गॅरंटी कार्डाची गरज ना हांगासर टॅक्स नासतना बिंदास पिये. देव बरें करूं. बरी कविता सदर जाल्या विनोद बाबातावन. सर्वांक सर्गाक एक सोंको निसण फावो जावन देवून मागता. मुखलो कवी, होत्तोर तरनो कवी, डॉक्टर पदवी जडलो कुंपाद किन्नगोळी म्हणून लेखचो कवी. आता तुमच्या मुखार डॉक्टर जॉयर घेवन आपली कविता. देव बरें करूं. जस्सी म्हणालो आज क्राऊड ना देखून तुवें जे म्हणालो ते जाणां म्हाका कळ्ळें म्हजी गरज कितें म्हणून. मागीर हांगासर जायतीं जाणां तांची कावाना गंद आळ्यान वाटिल्ल्या कडये बरी, बऱ्या रांदल्या पोळये बरी, पेद्रामाच्या पोळये बरी, बरें करून म्हजी कविता मीठ मिरसांगे बरी, गरजेची गरज तिरसो. तशी एक दोन धाकटुलीं चुटूक हांवें बरयल्यांत तुमच्या मुखार प्रस्तुत करता. 25 पर्यंत मोगा पटल्यान दावलो, 25 पर्यंत मोगा पटल्यान दावलो. 35 लागीं दुडवाक लाल येवन पावलो. 35 लागीं दुडवाक लाल येवन पावलो. 50 म्हणसर अधिकाराक लाभदोन दावलो. 50 म्हणसर अधिकाराक लाभदोन दावलो. आतां म्हजी धांवणी थांबल्या. आतां म्हजी धांवणी थांबल्या. पूण म्हजें मौन धांवोंक लागलां. पूण म्हजें मौन धांवोंक लागलां. त्या धांवणे वेळी धांवता धांवता आसता, त्या धांवडे वेळी धांवता धांवता आसता हांवें होगडायलेल्या सर्वाचें मेजाप करच्यार पडलां. त्या धांवडे वेळी धांवता धांवता आसता हांवें होगडायलेल्या सर्वाचें मेजाप करच्यार पडलां. म्हज्या आबाचें एक घर आसा, कोसलोवन पडलेलें. आदी एका कालार व्हडलें घर आसलें, जायत सबार काजारां, सबार संगती संभ्रम थंय जाल्लोले. त्या घरा मुखार रावतना म्हाका एक फावटी 10-12 भुरगीं आसलेलें घर आतां कोसलोवच्या परिस्थितीर आसा. ताका पळयतना कितें बोगणां आयलीं. तें हांवें लिखणे रुपार बरयल्यांत. सुरंगारून रावलेली नवी वकाल
सुरगरून रावलेली नवी वकाल, संभ्रमाच्या येवकाराचे मंदिर, संभ्रमाच्या येवकाराचे मंदिर, हजार खाणा पकवाना सबार गाणा रुदाना, हजार खाणा पकवाना सबार गाणा रुदाना, उगडासाक हाडचे मोगाचे रावळेर, उगडासाक हाडचे मोगाचे रावळेर आसलोलें आनी आतां कोसलोंक तयार, निस्तेज म्हज्या आजाळा मुखार यादींक तेंकोन सुस्कार नासलो. आतां कोसलोंक तयार, निस्तेज म्हज्या आजाळाच्या घरा मुखार यादींक तेंकोन राखो नासलोलो. जैत वाळयेच्या रोळणे बगल्यान, उबोनेच्या पाक्याच्या बियान, जैत वाळयेच्या रोळणे बगल्यान, उबोनवेच्या पाक्याच्या बियान, धरणीक शेवटल्ल्या जरल्याच्या तावन जोरल्या पाटी लागलेल्या पालितावन मेट काडलें. धरणीक शेवटल्ल्या जरल्या पाटी पडलेल्या पालितावन मेट काडलें. मेट काडटा आसतना घर अशें म्हणटाशें सुचतालें. हांव तेदनाय घर आतांय घर, निवासाच्या गरजेचें स्वरुपाचें बिडार. हांव तेदनाय घर आतांय घर, निवासाच्या गरजेच्या स्वरुपाचें बिडार. सांडलां थाणी नव्यांनी आपणायलां म्हाका, सांडलां थाणी नव्यांनी आपणायलां म्हाका. वेळाच्या वादळाक फकत हांव रुपांतर, वेळाच्या वादळाक फकत जाल्यार रुपांतर. हांव तेदनाय घर आतांय घर. ब्युटिफूल ब्युटिफूल ब्युटिफूल. बांचे गरज म्हणून ते मस्त पटे रोळण जाता, रोळणींत बाळे न्ही सोरोपूच येवन रावता आनी आमी ताका मागीर दुसऱ्यांचं नांव दिता. पूण ते पिक्चरायजेशन जॉयरान इतलें सोबीत करून केलें गी, इतलें सोबीत करून केलें गी, आमकां तें आतां गरज म्हणून बघता. जो तें रोळून जावन इतलें जाल्यार एका शिकप्याची तांक ती मस्तपटी आमी सांगचें आसा. कितलेंय शीक, खंयचेंय एज्युकेशन पळय, बट दुसऱ्यांचें कितें आसा वास म्हणून ताणें साहित्य वाचलें इतलें आमकां दिसता ह्या दिसांनी दुसरे कोणी वाचिनात. दोतोर सब्जेक्ट ताचो तसल्याच विशयानी घेवन धराळ वाचता तो. गोवाचें वाचता, हांगाचें वाचता, विंगड विंगड लिपींतलें वाचता. आनी दॅट इज द ब्युटी ऑफ जर. आनीक ताचें काल म्हणटा आमी एक अंश एक पटी भायर येता. म्हाका कांय गोतरां म्हणटा मारतना मात कानपाटो तांबडो जाता, तितलो सोबीत करून मारता. ब्युटिफूल रियली. तुमच्या मुखार जीवन डोळी घेवन आपली तोडींची तुका. सुमार तेंप जालो कवी गोश्टी घेनासतना. पुरसत आसतना पुरसत नातले बरी. तशें आज होमवर्क करून येवना. जोशी बाबान सांगलें काली तरी पयलें बरयल्लें आहलें वाच म्हणून. तशें पयलें बरयल्लें वाचता. कविता गिचुटुकी म्हणून म्हाकाच कळीत जायना आतां पळयता आसतना. पयलें बरयल्लें, मनशाक जीव आसतना आसो स्वास मात्र, दुसरें कितेंय तर म्हाका तुजेर तुका मुजेर आसो विश्वास. आनी एक, चंद्र दोस्ता तरी कित्या तशें, वेंगेत येवच्या पयलेंच तिळटा पळय कशें. हेडावन सांगता मू आमकां लागला म्हूण मोगा पिशें. आनी एक, हांव बी तूं माती, आमचेर जळच्या मतींनी जळोन जळोन सुरमून शिंपडायलो. हांव बी तूं माती, आमचेर जळच्या मतींनी जळोन जळोन सुरमून शिंपडायलो. आतां पळया अंकरी फुल्ल्या. आनी एक, उदकाची झर आनी दोळ्याची शीर दोनी एकच. उदकाची झर आनी दोळ्यांची शीर दोनी एकच. कित्याक म्हळ्यार दोनाय ती उदक भायर येनासतना उरना. मोडा कापटोवन मेले, मोडा कापटोवन मेले. लोक गडगडो म्हणालो. मोडाची कुटुंबदारां येवन रडली, मोडाची कुटुंबदारां येवन रडली. आतां गांवभर पावसाळो. सुपर सुपर. आनी एक काडया पेट, तूं कचकच्ची कायल हांव सडपडसो बुळबुळो. तेल दिता सांगात उज्या दाव सोसूंक नजो. तूं लास्टचें केंड हांव करपल्लो इंगळो. नळ दिता सांगात आदान दवयतस गोबर.
तूं काडी हांव पेट आमच्या सांगातपणांत उज्यासोचो काडयो वाव सुपर उज्यासोचो काडयो देव बरें करूं गोवन गोवन येवंचे थंयच प्राय दोश आवडणे सगळ्याच्या मध्ये जीव भरलो ताणें दॅट इज इम्पॉर्टंट भोव सोबीत निजायकी जीव निड्डोडीचे भोव आनी एक पिक्चर म्हळ्यार टाटा निड्डोडीक पळयल्या प्रता न्हय तसोच आहा थंय ते दांत आनी पळयतना आनी सोबीत येनातल्याक रिप्लेसमेंट जालें भोव सोबीत रितीन देव बरें करूं. आता तुमच्या मुखार पोएटिका पंगडाचो पप्पा आनी गुरकार कवी नवीन प्रेरास रातकाल घेवन आपली कविता. म्हज्या कवितेचें नांव आसा गुट. गुट. एका गुडांत दोन कुंगडांची येतेली. एका गुडांत दोन कुंगडांची येतेली. एकाक उजवो दोळो दिसना आनी एकाक दावो. एकाक उजवो दोळो दिसना आनी एकाक दावो. मुखार मुखार मेळटाना सक्कड सारकें आसलें. कितें मोग कितें मायपास कसली सोडदोड. मुखार मुखार मेळटाना सक्कड सारकें आसलें. कसलो मोग कसलो मायपास कसली सोडदोड. सांगात आसला जाय तर घुसपड गोंदळ. सांगात आसला जाय तर घुसपड गोंदळ. एकाक उजव्या कुशीचें बरें लागल्यार आनी एकाक दाव्या कुशीचें बरें लागता. गलाटो सुगलाटो. सांगात आसला जाय तर घुसपड गोंदळ. एकाक उजव्या कुशीचें बरें लागल्यार आनी एकाक दाव्या कुशीचें बरें लागता. गलाटो सुगलाटो. गुट सोडून दिवंक दोगांय तयार नात. गुट सोडून दिवंक दोनूय तयार नात. एक दीस धनी आयलो. एक दीस धनी आयलो. दावो दोळो दिसनातल्या कुंगडाच्या गोमटेक दाव्या कुशीन सुरी धरली. दावो दोळो दिसनातल्या कुंगडाच्या गोमटेक दाव्या कुशीन सुरी धरली. आनी कितें गोमटी लुवंक बाकी. आनी कितें गोमटी लुवंक बाकी. तरी निर्लिप्त आसल्या ताच्या दोळ्यांक पळयतना आनी एका कुंगडाक सर अर्थ जाल्लें. तरी निर्लिप्त आसल्या ताच्या दोळ्यांक पळयतना आनी एका कुंगडाक सर अर्थ जाल्लें. छे हांवें इतलो तेंप लढाय केल्ली म्हज्या बरींत एक दोळो दिसनातल्या लागीं. छे हांवें इतलो तेंप लढाई केल्ली म्हज्या बरींत एक दोळो दिसनातल्या लागीं. देव बरें. ओ चेस चॅम्पियन इंटरनॅशनल फिडे हे बिरूद ताका आसा. मुसोळांक कळीत ना. कोण सिव्हिल इंजिनियर मात्र म्हणून कळीत आसचें. पूण इंटरनॅशनल टायटल ताचे कडेन फिडे FIDE ताचे कडेन आसा चेसांत. आनी वय वय गेम म्हण जाता. आनी तितलो परफेक्ट ताणें आज ती एंड केल्ली रीत आमच्या मदें मस्तू जाणांक आर्ग्युमेंटा खातीर आर्ग्युमेंट करतले आसात. मस्तू सभेनी त्या देखून हांव इगर्जेच्या सभेनी वचना. कित्याक म्हळ्यार सांगच्या खातीर सांगचें आर्ग्युमेंट करचे खातीर करचें तें परत थंय आसता चड आसता. आनी एक ब्युटिफूल एग्जाम्पल एकच दोळो आसल्यार कितें म्हणल्या विशयान एक भोव सोबीत नवीन टू बी रिमेंबर्ड भारी सोबीत सांगला. आर्ग्युमेंट करचे खातीर आर्ग्युमेंट करचें कशें म्हणून भारी सोबीत. आमच्या मदें हांगा प्राण निड्डोडी आसा. ती भोव बरें लिखता. फ्रांसीन डिसुजा. फ्रांसीस मास्कारेनस. आमकां भोव खुशी जाली तुमी हांगा आसात. कविता आसा गे. कविता आसल्यार वाचया. फाटल्यान एवटी पळोवन ती काय एक कविता वाचतलो. तो गल्फाचो बिझनेसमॅन व्हडलो. एका काळार गल्फांत मस्तू जाणांक पोसुल्लो न्ही. बिझनेसाचें नॅक कोत्ता कोकें घालून कोणा वडीचे कोणा सोडीचे. एक दोन कोके मारता. ही कविता आतां हांगा फाटीं बसून बरयल्ली. हांव आनी सालोमी आनी स्टॅनी ते कितें सांगत आसतना आमी सांगत आयिल्ल्या येताना असो
मोड व्हड मोड हांव चिंतलो हे आज कवी गोश्टी पानी गोश्टी जाता की चिंतलो तशें हांवें मुखार येतना एक मनीस रावला वाट दाखोवंक हांवें चिंतलो काय रयताचो संबंदीत कोण आमी चिंतलें तशें चिंता म्हणजे मतीक एक भगणां आयलें एक कविता बरोवंक सुरू केलें ही धरती इतली भिजल्या गे कोणाची ही दुकां अंतराळेर पावल्यांत हे मळब इतलें पिकलां धरतेर कोण गे बुकेन मेला हो संवसार इतलो तकला कित्याक रयताचो पाटी कोणो मोडला हातांतलो दांडोय सुकला ही म्हजी ल्हानशी कविता बरी कविता प्रितम कितें तांचो दर जाल्या इंग्लीश पत्रिकोद्यमांत एक मुंबय वचून एक व्हडलें नांव केल्लो आमच्या मंगळूर क्रिस्तांवांतलो एक हेमाचार्य आनीक मंगळूर येवन धैर्यान इंग्लीश पेपर आरंभ करून एक प्रयोग करूंक ताच्यान मात्र साध्य ते आमकां जर्नलिस्टांक पुरो कळीत आसा आमी सकाळी सान म्हणसर जर्नलिस्ट त्या देखून उरले परत दाक्तेर कशे आसतात वकील कशे आसतात तशें आमी सकाळी म्हणसर आमचो उसवासच तोपतो आमकां उरलें मागीरचें तशें हेमाचार्य एक तसलो जर्नलिस्ट ताणें एक पाराग्राफ बरयल्यार हांवें ताचे 2 पुटी वाचचें तें ताणें ताचे दायजी वर्ल्ड विकली येतना हांव केदाळे वाचतलो ती वोकॅबुलरी पळयची ते एका प्रोफेसरान बरयल्ल्या बरी एक परफेक्ट सेंटन्सस आनीक खंय कटकरीचे थंय ते कोमाकय कॉलम्स खंय ताच्या उपरांत 2 डॉट्स घालचे ते खंय एक्झॅक्ट बायफर्केशन्स आनी तितले सोबीत एडिटोरियलांत कितें जाता म्हणल्यार ताचे आर्टिकल्स पळयत बारी एक सोबीत तसलें गूंड ब्युटिफूल ताचे कडेन थॉट्स पूण कोंकणीन तितलेंच गूंड काम केलां ताचे कडेन एक धराळ ऑर्गनायझींग कॅपॅसिटी आसा आनी ताचे सांगाता दायजी वर्ल्ड सांगाता एक शेषनारायण भटलेरी आसा ताचेर कितलेंय निधन ताणें म्हळ्यार ताचे सांगाता कितलेंय काम करी आतां सद्याक दॅट मच बीग दायजी वर्ल्ड त्या देखून हेमाचार्य इज अ बीग सकत आमच्या समाजीक तुमची कविता तुवें सांगचें ती कशें उणें करीचें म्हणून हांव उठोन आयलो पूण आमी वाचाळ्ळी सो मुक्त ना वय तुमी चिंतूंक पुरो हांवें मस्त बरयलां म्हणून मस्त पानां बरयलां म्हणून चिंतूंक पुरो बरें प्रिंट बरें केलां पूण एका पानाचेर 10 उतरां आसात देखून तुमी भियेनाकात मस्त लांब आसात पूण इल्लीशी वाचता हांव ही म्हजी कविता न्ही तें सांगूंक जाय हांवें कितें म्हळ्यार कारार येताना ड्रायव्ह करताना आमच्या काराचेर तुमी आयकलां जावंक शायरी चक्रा म्हणून येता आयकलां न्ही तुमी शायरी चक्रा म्हणून आमच्या रेड एफएमाचेर आनी त्या तातूंत हिंदींत सांगिल्ली थोडी कविता शायरीस हांवें कोंकणीक तर्जुमो केल्यात एका तेंपार तुजे विणे जियेना म्हणून सांग भास दिल्लें चेडूं एका तेंपार तुजे विणे जियेना म्हणून भास दिल्लें चेडूं आज 2 भुरग्यांक हांडी घेवन आयलां म्हज्या लग्नाक परबी बटोवच्याक सुपर हें जाता थोड्यो फावटी अवनती एका कलाकारान लोकडाची केली कलाकृती वा 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 एका कलाकारान लोकडाची केली कलाकृती वा 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 तसो कलाकार लोकडा पोंदा पडलो मेलो कसली बनवती हा हा आनी एक शायरी प्रतिभावंत तो धवेंत अव्वल आयलो पियुसींत रँक ताणें रँक काडलें भारी प्रतिभावंत भारी प्रतिभावंत पूण कॉलेजींत सक्कड पाठांनी फेल कारण प्रतिभा सावंत हे म्हाका दिसता जॉयर आयकता एफएमाचेर एफएमाचेर शायरी कला शिल्पीन कांतयलेलो फातर ती एक कला न्ही शिल्पीन कांतयलो बरो करून ती एक कला तो त्याच पत्रांनी मेलो जाल्ली गजाल हांगा
तो त्याच पत्रांनी मेलो आतां सकट कंत गाडी ताका कोणें काबार केला कोणें काबार केला सगळ्यांक गुप्त आसा कोणें काबार केला पूण कोणीच उलयना तें हांवें म्हळ्यार बरोवन हांवें सांगचें हांवें वय तेंच कन्नडांत अशें आसा शिल्पी ಕೆತ್ತಿದ ಕಲ್ಲು ಅದೊಂದು ಕಲೆ ಅದೇ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೊಂದಾಗ ಅದೊಂದು ಕೊಲೆ या मागीर 60 ही आमच्या हरियकले सडावत म्हाका दिसतात 60 आनी अबाव थोडे इल्लेशे उणे आसात 60 हांव स्वीट 60 सांजेची 8 जाताना म्हज्या प्रायस उडास जाता हे म्हाका एका तेंपार जातालें तशें ओके म्हज्या सांजेची 8 जाताना म्हज्या प्रायस उडास जाता बायल विचारी तुज्या पेंटान दूख आसा तुझे पाय दामू कसाई काडू गांठीनी दूख तर त्यांपण्ण बंडरीचें तेल हाडू माकू बकऱ्याचो सूप हाडू बिपासो हाडू तरना तलकांचो हाडू या हर्बल लायफ आसा कसाय हाडू हांव सांगू बायले कांय फायदो ना 60 ती समजून नेणारी जाता तिका कळटा पण समजना ही कविता हांव आमच्या विनोदाक समर्पित त्या राती जबरदस्त गडगडो एक सारको गडगडो जगलाणे आणि दराकार पावस त्या राती जबरदस्त गडगडो जगलाणे आणि दराकार पावस भुरगीं वेग्गी न्हिदोंक गेली गडगडो जगलाणे पावस रावलोच ना पंते पंकलेलें गोमलेलेंच ना आतां तें वंगता देव बरें करूं बरें कुरकुरीत चुटुका खावन हांव आसल्यान फार्माचेर आसा न्हू ब्युटिफूल एक तो उरल्यांच्यो कविता आयकता म्हणली आमकां आनी एक मॅसेज उडास धरचें उरल्यांचें खंय आयकता मेळ्ळ्यार आयकता आमी वॉट्सॅपाचेर डॉक्टर कुमार विश्वासाचे दराळ आयकता विनोद कुमाराचे आयकता कंडापटे ताचे इफेक्ट कंडापटे आसा देसाईचे आयकता आमचो देसाई आतां आसा ताचे आयकता आनी हय रुपेशीचे आयकता आयकल्यार आमचें गया म्हूण कळटा आमच्या मदें फुरसत ना जाल्यार जाय तितले तयार आयकन ताच्या घरचे सगळे कामाचें एक जॉयंट फॅमिलीन ते कशें रावता आनी कशें काम करता म्हणलें ताच्या उलोवण्यार आमकां कळटा आनी हांव गूड गर्ल हांवें कितें कोणा एक गूड गर्ल म्हळ्यार तातूंत एक गूड गर्ल जॉयस पिंटो एक सोबीत करून म्हज्या कडेन हांवें ताचे कडेन सुमार फुडें उलयलें हांव ताचें अवितिरुवा अरिवुगळू म्हणलें एक कविता पुस्तक ताणें काडलां आनीक ताच्या उलोवण्यांत ती सिन्सियरिटी आसा तसल्या भुरग्याक इंट्रोड्यूस करूं आय एम हॅपी टू देव बरें करूं रेमंड बाब आतां म्हजी कवितेचें नांव जावन आसा उणेपण बानयनाच्या बुराकांक कोपो मारूंक बसलेलो मुखेल्ल्यांक जाल्लो काण शेजारच्या दुबावी स्त्रियेन केलें सवाल तुटलेलीं सुतां परत जोडसूंक जाता तुवें वाटेर वेसो पिवंडो सयत वंकी लागलो कितल्या बुराकांची तोंडान तूं दांबूंक शकशी पोसणारांक आसऱ्या वाट दाखयिल्लो म्हणालो माय सुनेची पुणी करतू वांगी पोसणारांक आसऱ्या वाट दाखयिल्लो म्हणालो माय सुनेची पुणी करतू वांगी ताणी तपलेल्या सुवयेच्या माराक बानयानार वळलो रक्तावळो बुराकांनी बरोवन मार केल्ल्या बानयानाक परत सुरी घाल्लो अनुभव आतां बनशिऱ्या रूप घेतलेलें बानयान जायत्या हातांक उज्यात हांव राखोन आसा देव बरें करूं ब्युटिफूल एक नाटक आसा दोनशी दंपळे
दनियल म्हणून नाही बनियानाचे विषयांत एक नाटकाचं भोवसोबीत नाटक परहॅप्स चिंतनान सोबतेन बरयल्लें हाणें बरयल्लो घेवन म्हाका दिसता भोवसोबीत नाटक दोनशे दोंपळे दनियल म्हणून आनीक हें कविता त्या नाटकाचो उगडास आसा म्हळ्यार तें कितून मुसर तुका एक बनियान भितरलें बनियान गम जावं दी या बनशिरें जावं दी उजो उठो जाल्यार कितलें कंपॅरिजन गी म्हणलें भोवसोबीत कविता तुजी. आता तुमच्या मुखार पिंगारा पत्रिकेचो संपादक कोंकणीचो 8 बूक ताणें प्रगट केल्यात आनी 4 कन्नडाचे कविते बूक ताणें प्रगटल्यात. 4 वळी किंग म्हूण नांवडलेलो आता तुमच्या मुखार आज पार्टनर जावन आसलो रेमंड कुन्ना ताकोडे. पार्टनराक लाभ जायचे. हे कविता इयान फाउंडेशनाक अर्पण. एक परीक फोंड कशें काणगे येत गी म्हणून जस्सीक हांवें वाचूंक दिलें. करेक्ट आसा म्हणल्या उपरांत आतां वाचचें कित्याक म्हळ्यार नॉर्मली दॅट इज अ ट्रेंड. परीक फोंड कशें काणगे येत म्हणून मोग केलो रे तुजो चेरक्या मोग केलो रे तुजो चेरक्या सांडूंक नजो तसो उठोन गेलोय असोच विसरूंक सोडचो कसो उठोन गेलोय तुका विसरून सोडचो कसो किस पोरातावन गिरोप काडून किस पोरातावन गिरोप काडून किर लावन हाडून आयिल्ली गेली तुका सोदून तुजी पाड धरून आनी म्हाका सांडून मोग केलो रे तुजो चेरक्या सांडून गेलोय असो कसो. हांव सलवोंचो ना तुमकां दोगांयकी हांव सलवोंचो ना तुमकां दोगांयकी येवचो ना सोडून म्हज्या माणकाक येवचो ना तुमचे चर्ची सोडून म्हज्या माणकाक नवें जिवीत उगडासाक ससनाक नवें जिवीत उगडासाक ससनाक पळय दिसता इयान केअर फाउंडेशन सत्तांक. पळया इयान केअर फाउंडेशन सत्तांक. तूंय ये सकयल परत ती कांय धाड तूंय ये ती कांय धाड तुजे आनी तिचे तसल्यांक उरल्यांकी हाड तुजे आनी तिचे तसल्यांक उरल्यांकी हाड. सातांचे 70 व्हड पिडेच्याक धाड 70 तसल्या व्हड पिडेच्याक धाड वांचयतल्या आमी हांगा हाड वांचयतल्या आमी तांकां हांगा हाड. भोव बरी कविता रेमंड बाबातान सदांच जाल्या. सर्वांनी परमनंट न्हय तात्कालीक मात्र हांगासर तुमी येया तुमकां सर्वांक परत जिखयतल्या म्हणटा हेमाचार्य सर. देव बरें करूं. आयच्या सुंगण आमच्या हातीन दिल्ल्या एडमीन नवीन पिरेर सुरतकर आनी हें कार्य हांगा करूंक दिल्ल्या आमच्या हेमाचार्याक आनी जोसेफिंटो फाटल्यान मेहनत घेतिल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें म्हणटा. आमचें काम संपलें. मुखल्या कविता सेशन परत मेळ्ळें. आपली चिंतना गुंतून सोबीत कविता रचून हांगासर ती सर्वांची खालसा मनांत दोशी केल्ल्या सर कवी कवयत्रींक खालसा तावन देव बरें करूं. अशेंच मुखारी अर्थभरीत कविता रची जावं दी म्हूण आशेता. सुकान हाती धरिल्ल्या मानेस्त रेमंड कुन्ना आनी मानेस्तीन जॉयस पिंटो किन्निगोळी तुमकांय देव बरें करूं. मुखलें कार्य जावन कविता वाचन तरबेती पयले पटी आयोजीत केल्या. तरबेती दिवंक संपाळमूळ व्यक्ती जावन पोएटिका पंगडाचो एडमीन नवीन पिरेरा सुरतकार सोलन उरतले. हांकां हांव मुखार आपयतां आनी मुखले तरबेती कार्य सोलन उरिजे म्हूण विनंती करतां. आयचे विजेत आसात हेमाचार्य सर दया करून मुखार येवचे तुमी इनाम दिवचे. आयच्या कवींक आमी आयिल्ल्या ऑडियन्सांनी वोट घाल्लो कोणाची कविता बरें जाता की म्हूण आनी वेंचून आयिल्ले कवी जावन आसात पेद्रू प्रभू टाकोडे. तुमची फोळी सर्वांक मेजवाल्या. दया करून मुखार येवन तुमचे इनाम स्वीकार करचे. क्रिस्टोफर लोबो क्रिस्पन म्युझिक हांणी दिवचे कॅश प्राइज तुमकां फावो जाता. अभिनंदन. तशेंच पोएटिका तर्फेन आमी स्पॉन्सरांक एक उडासाची काणीक दिता.
सर स्पॉन्सरांनी दय करून मुखार येजय म्हणून विनंती. आज कोणी कॉन्ट्रीब्युशन केला सर्वांनी मुखार येवचे आणि तांच्या तर्फेन हेमाचार्य सर हे इनाम घेतलेले दय करून सर्वांनी मुखार येवचे म्हणटा आणि पोएटिका तर्फेन हे इनाम उडासाची काणीक तुमकां समर्पिता. देव बरें करूं. हे उडासाची काणीक दितात ऑस्टीन प्रभू चिकागो. देव बरें करूं.